नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कर्नाटकान कोंकणीक अनुदान दिवचें वा गोंय सरकारान कन्नडाक अनुदान बंद करचें प्रशांताचो उलो। गणेश देवी म्हणटा कोंकणीत वर्साक 2000 पुस्तकां। रोमी कोंकणीक समान दर्जो दियात मडगांवां आंदोलन। रोमी जिती उरूंक जाय साहित्य अकादमीचो निर्णय चुकलो। ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें आंदोलन। महाराष्ट्राचे विधानसभा वेंचणुकेक 40 स्टार प्रचारक। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह धरून योगी गडकरी सयत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेरय जबाबदारी। म्हादय आपल्या आवय म्हणटल्यांच्या प्रवाहाच्या कांडाचेर लक्ष ना। गोंयचे ऑफिसर बसकेक गेलेच ना। आपाचो सावंत सरकाराचेर फोग। काकोडे उद्देगीक वसणुकेत फातोडेर गौरी पॅकेजिंग इंडस्ट्री युनिटाक उजोर। फायर ब्रिगेडीच्यो 5 गाडयो लागून पालयलो। तो मेरेन सगलो म्हाल काबार। तुया चिरेखणीत बायोमेडिकल वेस्ट उडोवपाचो प्रकार एक्सपोज। पंचायत म्हणटा कोण उडयता खबर ना। थळाव्यांक भंय दुयेंस पातळपाचो। भूतानी प्रकल्पाचे परवाने रद्द जाय मेरेन उपासाचो 6वो दीस। ओबीसी महासंघ एक्टिविस्टांचो सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंदाक तेंको। कर्नाटकांत कोंकणी शिकतल्यांक कर्नाटक सरकारान अनुदान दिवचें। गोंय सरकारान तशी मागणी करची। कर्नाटक सरकार कोंकणीक अनुदान दिना जाल्यार गोंय सरकारानय कन्नडाचें अनुदान बंद करचें। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन प्रशांत नायक उलयलो। गणेश देवी म्हणटा कोंकणीत वर्साक 2000 पुस्तकां येतात। हांव गोंय सरकारा लागीं मागता, जर गोंया भितर जर कन्नड शाळा जर सगळे तरेचे अनुदान मेळटा, तांकां शिक्षक मेळटा, बाकीचे सगळे अनुदान मेळटा, जाल्यार कर्नाटकांतल्या कोंकणी आमच्या लोकांक कोंकणी भास म्हूण शिकपाक कित्याक मेळना आनी कर्नाटक सरकार ताका कित्याक आदार करना। हांव मागता आमच्या सरकारा कडेन ह्या विशयाचो पाठपुरावो करपाचो आनी जे लोक कर्नाटका भितर कोंकणी शिकतात तांकां सगळे तरेचे सहकार्य करचें, नाल्यार आमच्या सरकारान हांगा जे कन्नडाक मेळटा ते हांगाय बी बंद करचें। In this world, as of today, there are 7,000 living languages, approximately 7,000 languages. And of these 7,000 languages, thousands are facing extinction, threat of extinction. Among the languages in the world, of 7,000 languages in the world, a language that has fought for its survival, triumphed, is Konkani. Extraordinary history of language. It's an extraordinary language with a brilliant history of struggle, survival, and flourishing. Konkani's flag is flying high and higher. I was told some time back that in Konkani close to 1500 to 2000 books are appearing every year. In terms of literary production, purely in numerical sense, Konkani is today among the scheduled languages there are 22 scheduled languages in India. Among the scheduled languages of India, Konkani is the highest book producing scheduled language in the entire country. रोमी कोंकणीक देवनागरी सयत समान दर्जो दिवचो। कोंकणी साहित्य अकादमीन तेन्ना घेतिल्लो निर्णय चुकला। सगळ्यो भाशा लिपी सांबाळपाची गरज आसा, तो संविधानीक अधिकार। ग्लोबल कोंकणी फोरम मडगांवां धरण्यार। रोमी जिती उरूंकूच जाय। देवनागरीक विरोध ना, मात रोमीक समान दर्जो दियात म्हूण मागणी। ही पॉलिसी तांची
कोंकणीच्यो 4-5 लिपी आसात. एकूच लिपयेक तेमी मान्यताय दिल्या, रेकॉग्निशन दिला आनी 4 लिपयांक भायर उडयल्या. खंयच्या कायद्याचेर, कित्याक म्हूण ताका मान्यताय दी. सो आमी मागता ते कोणे दाखोय आमकां हे परिशदेन खंयची क्रायटेरिया उजार केली ती. अदरवायज हे तुमचो हे डिसिजन सारकें ना. हे कॉन्स्टिट्युशनाचेर आड आसा. आर्टिकल 29(1) कितें सांगता, सगळे संस्थांक सगळे कम्युनिटीक हक आसा आपल्याचो भाशा, आपल्याची लिपी आनी आपल्याची संस्कृताय सांबाळून घेवंक. आमचे रायटर जे आहा तांकां साहित्य रेकॉग्निशन मेळना. हो एक डायबॉलिक प्लॅन ऑफ द देवनागरी टू किल द स्क्रिप्ट. अकॅडमीचें जें कितें काम आसा तें भाशे खातीर जायतें, लिपी खातीर जाय. आमकां भास पयली, लिपी ताका एक माध्यम मात्र, बरोवंक जी भास बरपार रुपार घालूंक माध्यम मात्र. तशें आसतना भास गरजेचें आनी आमी सर्व कोंकणी मनशां आमच्या मदें काल्याक तफावत, आमच्या मदें कित्याक गरय विरोधी देवनागरी लिपीचें न्हय हे स्पश्ट समजून घेवचें. आमी देवनागरी लिपीक वा कोंकणी देवनागरी लिपींत बरोवच्याक आमचो विरोध ना, पूण कोंकणी देवनागरी लिपींत मात्र बरयचे मनशाक आमचो विरोध आसा. अखिल भारतीय परिषद जावं, कोंकणी भाशा मंडळ जावं आनी साहित्य अकादमी जावं, हे जे पडे आसा ही ओनीच चालू दवरता. जरी तर तांचो एकवट नासतना तुमी जर एकले चलयत जाल्यार भास मोडटली आनी मरोंक ताका जाय. तापासोच आमचो विरोध आसा. आमी आमचे कोंकणी भाशेक तशेंच मरोंक दिवचे ना. रोमी लिपी जावं, कन्नड लिपी जावं आनी सगळे 4 लिपी जावं सगळे जिवंत आसूंक जाय. कितलोय बहिष्कार घातल्यार लोक कोंकणी परिशदेक येतलेच म्हूण प्रशांत नायक उलयला. कावळ्या स्त्रापान खंय गाय म्हणना आनी बहिष्काराचो कितलोय उलो मारलो तरी कोंकणी अधिवेशनाक येवपाचो लोक कमी जायना. देवनागरी कोंकणीचे अधिकृत लिपीच्या प्रश्नांत आमच्या क्रिस्ती समाजाचे जायते फुडारी वांकडें धरून घेतात म्हणून तें नांव फुडें सरलो. एक रुमीवादी उठला ताका जाप दिवंक. लेखक न्हय ताका परिशदेचो अध्यक्ष कसो विचून काडला. देवनागरी कोंकणीची अधिकृत लिपी कशी नेमून हो राजभास कायदो बदलूंक आतांचे परिस्थितींत शक्यताय ना. कोंकणी स्वतंत्र भास म्हणून मानली तेन्ना देवनागरी तिची लिपी म्हणली. 8वे अनुसूचीत कोंकणीन आस्पाव घेतलो. नॅशनल बुक ट्रस्ट कोंकणी पुस्तकां फकत देवनागरींत छापतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज आनी स्वप्नील तारी. आघाडी महायुतीचें सीट शेअरिंग जाग्यार पडटा तसो महाराष्ट्राच्या विधानसभा वेंचणुकेचो शंखनाद. महाविकास आघाडी आनी महायुती उमेदवारांची लिस्ट येवंक लागली. बीजेपीची वेंचणूक स्ट्रॅटजी फायनल, प्रचारक तांचे शेड्यूलय फायनल. 40 स्टार प्रचारकांत प्रधानमंत्री मोदी, घरमंत्री शहा धरून योगी गडकरी सयत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय. म्हादयच्या प्रवाहाची 3री बसका गोंयांत जाली थंय गोंयचो WRD सचिवूच ना. ही लजेची गजाल. आपाचो सरकारी कारभाराचेर फोग. कळसा बंडोराच्या जोड इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचो विरोध. म्हादय आपली आवय म्हणटल्यांक खंय पडिल्लेंच ना. जेन्ना अशी न्यूज आयली की जेन्ना ही मिटींग काल परत जाली त्या वेळार गोंयचे थोडे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले, पूण जो मेन वॉटर रिसोर्साचो सेक्रेटरी आसा तो अनुपस्थित आशिल्लो. म्हणजे सरकाराक ह्या बद्दल कितलें गांभीर्य आसा हेजे बद्दल आमी विचारपाक सोदतात. सदांच हे म्हादय आमची आवय म्हादय हें म्हणटा, पूण जेन्ना एक्शन करपाचो वेळ येता तेन्ना हे कोणूच थंय नासतात. आनी ताका लागून जे गोंयचे कितें डिमांड आसा परत इन्स्पेक्शन करपाचें बी हे कर्नाटक मानून घेता. आनी जर आमची बाजू ते पटोवन दिवपाक शकनात वा जे ऑफिशियल कन्सर्न ऑफिशियल्स इफ दे कॅनॉट अटेंड दीस, इट इज अ शेम ऑन देम. आनी म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. काकोडे उद्देगीक वचणुकेंत फातोडेर सुमार 4:30 मोठो उजो. गौरी पॅकेजींग इंडस्ट्रीच्या युनिटाक उजो लागलो. कळटनाच फायर ब्रिगेडीच्यो गाडयो रवाना जाल्यो. कुडचड्या वेल्यो 2, मडगांवां, फोंड्या, कुंकळे सावन एक गाडी सुवातेर पावली. मात फॅक्टरींतलें सामान तो मेरेन लासून काबार. कोणाच्या जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची मात खबर ना. आयज 4:32 4:32 आमकां एक कॉल आयलें कुडचड्या फायर स्टेशन की गौरी पॅकेजींग फॅक्टरीक उजो पडिल्लो आसा.
इमिडिएटली आमचो जो कुडचडेचो क्रू आसा तेणी इफेक्टेड टर्नआउट केलो आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना कळ्ळें की फायर जी आसा ती बरी मेजर आसा. त्या कारणान आमी इमिडिएट आमचो सेकेंड टर्नआउट कुडचडेचो आपयलो. तेजे नंतर आमकां रिइन्फोर्समेंटाक कुंकळे, मडगांव आनी फोंडा ह्या 3 कडल्यान आमी गाडयोय आपयल्यो. सो आमचो फायर फायटींग प्रोसेस चालू आशिल्लो. अरावंड 5:15, 5:20 सुमार फायर जो आसा कंट्रोलाक आयिल्लो आसा आनी आतां आमी तो टोटल एक्सटिंग्विशींग करपाचो चालू आसा. उजो जो पेटिल्लो आसा इट इज अ कोरोगेटेड मटेरियल जे बॉक्सिंगाक यूज करता ते रोलर आसात, पेपर आसा, अशें काही जो स्टॉक आसा तो खूब चड प्रमाणान आशिल्ल्या कारणान उजो जो आसा तो खूब मोठो जालो आनी अगेन तो उजो जो आसा तो कॅपिंग जालो. तो तेजे वयर पेपर पडिल्ल्या कारणान आमकां एक्सटिंग्विशींग करपाक खूब टायम गेल्लो. आतां टोटली कितें डॅमेज जाला हांगा? तेजी डॅमेज जी आसा तेजी मशिनरी ज्यो आसा थोड्यो ऑटोमेटेड आसा, थोड्यो सेमी ऑटोमेटेड आसा, कोरोगेटेड बॉक्सीस. तेजे बरोबर इलेक्ट्रिकल पॅनल्स आसा आनी काही तेजे ऑफिस सामान आसा तेजे बरोबर कॉम्प्युटर सिस्टम आसा. हें सगळें जें आसा तें जळून गेल्लें आसा. कितलेशे तुमकां केन्ना सांगला अदमास कितलेशे लुकसाण जालां? ना अजून आमकां एस्टिमेटेड लॉस कळना कारण टोटल एक्सटिंग्विशींग जावना. सो टोटल एक्सटिंग्विशींग जातकीरच मागीर मुखार कितें तें पळोवपाक मेळटलें. कॅज्युलिटीज हांगा कांय डॅमेज ना. आमी प्रिलिमिनरी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा सेक्युरिटी पर्सन ना. सो त्या लागून जो ऑपोजीट फॅक्टरी आसा तेजे सेक्युरिटीन जेन्ना पळयलें की फायर जाला तेणें मागीर हांगचे कंपनीक कॉन्टॅक्ट केलो. तेच्या नंतर फायराक कॉन्टॅक्ट केलो. ह्या कारणान टायम चड गेल्लो आसा. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स. शृंगाराची परिभाषा. तुवें चिऱ्याचे खणीत बायोमेडिकल वेस्ट उडयतात म्हूण बोवाळ. वैजकी कोयरान दुयेंसां पातळत म्हूण लोकांक भंय. कोण उडयता तें खंय पंचायतीकय खबर ना. तरणाटे चिरे खणींनी बुडून मारतात म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंटान कोयर वडोवन खणी भरून काडच्यो म्हूण खंय पंचायतीक सांगलां. मात थंय वैजकी कोयर उडयल्ल्यान बोवाळ. डॉन बॉस्को हायस्कूल जी आसा तुये हांगा काही वर्सां पयलीं 4 भुरगे हांगा न्हांवपाक आयिल्ले ह्या खणीर आनी तांकां मरण आयलें. ताच्या उपरांत ही जी खणी आसात जे ते फेन्सिंग करून ते बंद घालपाचे. वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन तांच्यांनी सांगलेलें की हांगा माती किंवा गुणे हाडून हांगा हे पुरोवपाचे, पूण हांगा अशें जालें ना. हो एक खणींचो एक बरोच इशू जाल्लो आहा. कित्याक हांगा अनवॉन्टेड थिंग सगळे डंप करता. ते खरेंच बायोमेडिकल काय कितें पळय ते आनी आमी आतां पळयलां आनी ते सगळे बायोमेडिकलूच आसा. हे जे बायोमेडिकल आसा ते आमच्या खणींनी डंप करपाचे ना. ते जाता तितल्या बेगीन तुमी क्लियर करा आनी जे सायटींनी सगळे उडयता तेय तुमकां क्लियर करचे पडटा. पंचायतीक आमचे कांयच इन्फॉर्मेशन ना की केन्ना ट्रक येता, कितें डंप करता, कितें. जे एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर तेंच्यांनी जे डिसिजन घेतला ह्यो खणी कश्यो पुरोवपाच्यो भितर तेंच्यांनी पंचायतीक केन्नाच विश्वासान घेवंक ना. ही तेंची पयली मिस्टेक. आतां आमचे वेस्ट मॅनेजमेंटाचे सांगी असले की तो पळयता तो POP वेस्ट काय बायो वेस्ट आनी चॅक करून तो सॅम्पल बी सांगता. बट आमच्या म्हायती प्रमाणे इट इज अ बायो वेस्ट. त्याच्या उपरांत हो रूम बांदलो वेस्ट मॅनेजमेंटान. हांगा सेक्युरिटी दवरपाचो, कंपल्सरी कोणाकूय स्टॉप करपाक, भितर एंट्री दिवप ना म्हणून. पूण तो रूम तसोच बांदला तो तसोच आहा. ते कोणी एक्टीव पोस्टूय वेकना, कोणी भरूंक ना आनी ते तेचेर कांय तेची दूर
यूजच जावंक ना तेजो बेस्ट वेस्ट जाला सर वेस्ट मॅनेजमेंटान पयशे वेस्ट केल्यात. सर आतां बँडेजीसा कन्सर्न हांव थंय पळयलां तुमचे लॉंग रिबन्स आसा सो आय कॅनॉट फॉर शुअर से इट इज फ्रॉम द हॉस्पिटल कित्याक आमी ज्यो बँडेज यूज करता ते 1 मीटर आसता पांयाचे सुद्दां बँडेज केली जाता. सो वी वील हॅव टू कन्फर्म एज ड्यू रिस्पेक्ट टू मॅडम सरपंच सो वेदर इट इज फ्रॉम द पीपीपी बिल्डींग सायट ओनली ऑर फ्रॉम द हॉस्पिटल. पण आता कितें जालां मॅक्झिमम जे रोड सायडी आशिल्ले डेब्रीज फूल क्लियर करून हांगा हाडून डिस्पोज केल्ले आमी आनी बिसायड दॅट देर आर प्रायवेट एंटिटी हू पे अस ताका SOP फ्रेम केल्या आनी पर ट्रीप वायज दे चार्ज आमी वी चार्ज देम आनी दे डिस्पोज हियर. सो हाजे बद्दल कितें आसा पळय भितर कितें आसा कंटेमिनेशन ते हांव तुका आतां काय सांगूं शकना कित्याक हांव ते सॅम्पल घेवन डेफिनेटली आजूच व्हरता चॅक करता. आयज त्यांनी म्हाका बँडेजीस कितें आसा म्हणिल्ले सो ते हांव चॅक करता वेदर इट इज रियली बँडेजीस काय वेदर इज POP हांव ते चॅक करून तुमकां रिपोर्ट दिता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी भूतानी प्रकल्पाक दिल्ले परवाने रद्द जाय मेरेन उपास सोडचो ना. सांकवाळे पंचायतीचो आदलो सरपंच तेमाक उपासाचो 6वो दीस. OBC महासंघाच्या वांगडी एक्टिविस्टांचोय ताका तेको. सरकारान खंय ताचे जिवा कडेन खेळचो न्ही एक्टिविस्टांचो उलो. खासदार आहा तो आमगेलो MLA आनी कोण विड्रॉ जा सांगले आमी देव बसून जर हांगा सांगलें म्हाका विड्रॉ जाय जो मेरेन तुमी फाटीं घेयना हें परमिशन दिवचे तो मेरेन हांव फाटीं कित्याक तेच्या आरोग्याक कितें जावचे पयलीं ताका सोल्युशन काडून तेजें उपोशण जें आसा तें थांबोवपाक सरकारान हेल्प करचें इतल्यान म्हाका खातीर आमी हांगा गेल्ले आसात. तेजें एक्चुअली तेजें आरोग्य बरें ना आरोग्य खालावता आसता तेजें कित्याक 6 दीस एक मनीस उपाशी आसा उदकाचेर आसता जाल्यार तेज्या हेल्था प्रॉब्लेम केन्नाय जावं शकता. वायट दिसता की म्हाका खंय तरी हेजी बळी चलिल्ली नाका. आय डोंट वॉन्ट हीज लायफ टू his life is today in danger because imagine a senior citizen Premanand Naik 63 years old his medical pressure is fluctuating. I saw this panchayat bond vollamare Derek Walis way तुम्ही पोयात पयलो गिरीश पिल्ले आशिल्लो पिल्लय वर्सीस गोवन जाता म्हणून त्यांनी सिस्टमॅटिक पिल्लय कुशीन काढलो आणि डेरिक वालिसा काढून डेप्युटी सरपंच केलो. हू इज डेरिक वालिस? ही इज द सेम पंच ऑफ दॅट भूतानी वॉर्ड. हू इज द मेन पर्सन इन दिस. ताजेर चड भूत आयल्लो आसा तो भूत ताचो वयलो काडपा जाय. आणि सरकारान लोकांक ग्रहीत धरचे न्हय. लोकांक खबर आसा रस्त्यार येवन कशा पद्दतीन आपलो अधिकार घेवपाक जाय ते. रायर सिनियर सिटीजन म्हज्याच भाशेन सिनियर सिटीजन हे आमकां रस्त्याचेर येवचें पडटा आनी हे स्टेप घेवचे पडटा. म्हाका एक बरें दिसूंक ना पूण तितल्या तेंपाक हे सिंपल योग रिवोकेशन करपाक भायले प्रोजेक्ट येता ओ दीस येता आमचे योग डेमोलेशन जाता सगळे इश्यूज रोखडेच हें जाता. पूण हे आतां योग सगळे क्लियर कट आसतना हिंगा जरी तो रिवोकेशन जाना देन इज समथींग वीच फिशी. तो पयलेच हाय प्रेशर BP त्याचा हाय आसता. दोनूय प्रेशर त्याचे पळय आसा हायर आनी लोवर दोनूय हाय जाल्ले आसा. आनीक सरकारान हेजेर बेगिनाचे बेगीन दखल घेवची. आतां कालच आमचे पंचायतीन 5 जाण बसले तितून सरपंच आशिल्ली. आतां सरपंचाचो रोल कितें रोहिणी तोरस्कराचो तेणी दाखयलें काल. तिका सायडीन असं कितें तरी रबर स्टॅम्प म्हणून बसयले आनी डेप्युटी सरपंच जो पळय आतांचो आसा डेरेक वालीस तो कितें तरी उलयता कोणाक कांय कळना कितें उलयता तें. कारवारचो आमदार सतीश सैलाक 7 वर्सां जेल 44 कोटीची फायन मारल्या. कारवार बेलेगरी पोर्टावेल्यान सुमार 200 कोटीचे 11,000 मेट्रीक टन मिनाची बेकायदेशीर तस्करी केली म्हूण ताचेर केस आशिल्ली. बेंगळुरूचे खासा लोकप्रतिनिधी कोर्टाचो निवाडो. कारवारच्या बेलकेरी या बंदरातून बेकायदेशीरपणे खनिज निर्यात केल्या प्रकरणात कारवारचे आमदार सतीश सैल यांच्यासह 7 जणांका बेंगलोरच्या लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयान दोषी ठरवून त्यांका 7 वर्षाचो कारावासाची शिक्षा ही आयज शनिवारा सुनायलेली आसात. 7 वर्षाचो कारावास त्याचबरोबर ह्या प्रकरणात एकूण 44 पेक्षा अधिक कोटी रुपयांचो दंड हे त्यांका न्यायालयान लादलेलो आसात. 2006 ते 2011 या दरम्यान बेलकेरी या बंदरातून विदेशात सुमारे 11,000 मेट्रिक टन हे खनिज ह्यांच्यानी बेकायदेशीरपणे निर्यात केल्याचो आरोप त्यांच्यावर आशिल्लो.
लोकायुक्तान या संदर्भात अहवाल तयार करून तो न्यायालयाक सादर केल्लोच. तशेंच हेजी चौकशी आसा ती CBI मार्फत केल्ली गेल्ली. त्यानंतर गुरुवारा या प्रकरणी सतीश सैल यांच्यासह 7 जणांका न्यायालयान दोषी ठरयले आणि आज तांकां 7 वर्षाची शिक्षा, कारावासाची शिक्षा ही सुनावलेली आसा. पुरोडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. पेडणे तामोशां थंयचे शेतकारांचेर रानदुकराचें नवें संकट. आदींच पावसाक लागून शेतांनी उदक भरलां, पीक आडवें पडलां, भाताक कोंब फुटल्यात. तातूंत भरीक रानदुकरांचो उपद्रव. रानदुकराच्या कळपान शेतांनी धडगूस घालून पीक मस्तून घालां. तांबोशेच्या शेतकारांक दुश्काळाक आनीक फटको. हे माझे स्वतःचे शेत, आमचे भावांनी खूप कष्ट करून हे शेत कसयलें आणि पीकच्या टायमार पळया कशें रानडुकरांनी हेची नासधूस केल्ली आसा. एक तर पावसाक लागून सगळी नासधूस जाल्लेली आसा, सगळी शेतां आडवी पडल्या, कोंब येयल्या, शेतांक पालवी फुटल्या आणि वयल्यान हे रानटी डुकरांनी हे पळया कितें केलां. हे सगळे रानटी डुकरांनी नश्ट करून दवरलेली आसा शेती. एक तर आतां कोण शेती करपाक पळयना, तेतून करून तामोशाचे शेतकरी शेती करतात ती अशी रानटी जनावरांनी जर उडयली जाल्यार ती शेती करून फायदो कितें. इतके पयशे घालपाक जाय शेतीक, खूप कष्ट पडटा. आयज जातना कोणा कडेन ट्रॅक्टर हाडचे पडटा, ते ट्रॅक्टराक भाडें इतलें जाता, मजदूर मेळना, म्हणजे मजदूर खंयच मेळना. स्वता ते कष्ट करून कसोवचें पडटा आणि आमच्या भावांनी भावजयेनी स्वता काम करून शेत केल्लें. पळयात कशें डुकरांनी नासधूस केल्यात की कितें करपाचें. आतां इतलें नुकसान केलां हे सगळें आमचें. आतां आमच्या गांवांत तामोशा शेतकरी अजून शेती करतात, सगळ्या तरेची शेती करतात, सिजनेबल शेती सगळे कडेन करतात. पण आता हेका उपाय कितें ते काय कळना. शेत आमचा पावसाने सगळा पिकलेला शेत गेला ह्या सबन आणि डुकरांनी उडयला आमचा शेत घ्या सगळा पिड्ड्यार घालयला. नुकसान कितकें जालां तो बघा तुम्ही. नवरात्र जाली, नरकासूर उबें जावंक सुरू. तण कागदाचे नरकासूर आदीं जळूंक बरो म्हूण कोंड्याचो सांगाडो करताले. हालीं सर्ती वाडिल्ल्यान नरकासूर मेटलाच्या सांगाड्याचेर लाखांची इनामां. आमदार, मंत्री, फुडारी आडे कडेच्यान डोनेशनां घेवन भुरग्यां नरकासुराक पेटल्यात. नॉयज पोल्युशनाचे कंट्रोल्स, पावसाची मात धाकधूक. खासा रिपोर्ट. सण येतकूच लोकांक उमेद दिसता. चवथ जाली, नवरात्रां जाली, दसरो जालो, आतां येतली ती दिवाळीक थोडे दीस उरल्या. दिवाळी स्पेशल गोंयकारांची म्हणजे नरकासूर करपाची. नरकासूर खंय खंय चालू आसा करपाचें तें आमी तुमकां दाखयतले. वर्षी आमी पयलीं 1 म्हयनो पयलीं स्टार्ट करूंक. सो पावस येवंक लागले की आमकां काम करूंक मेळना आनी हे फावट गेल्या वर्साकी हे फावट आमी व्हडलें करूंक सोदलां. सो 4 दीस 5 दीस उरला. 28 पर्यंत आमी काबार करूंक सोदता. ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट जाला. आतां पांय बी उरला आमचे करपाचें. रातचेच करता तुमी? हय, सकाळचे करूंक मेळना न्हू, वच आनी सगळे भुरगे कामाक बीन वयता. तुमी आतां कितें करता? आमी आतां हांगा नरकासूर करता. म्हयनो जालो आमकां आतां. मातसो लोखणाचो बीन करता म्हणून आमी 1 म्हयनो पयलीं चालू करता. मागीर केन्ना खंयच्या टायमार करता तुमी? दिसाचे तुमी कामाक? ना दिसाचे आमी सगळे कामाक वयता, सगळे 9 to 6 बेबी. ओके 7 मेन. मागीर 8 जावन मागीर सगळे 12 पर्यंत काम करता आमी सगळे भुरगे. हांव तुळशीदास च्यारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. पंचामृतान गोंयच्या मार्केटांत नवे 9 प्रॉडक्ट लॉन्च केले. लॉन्चिंगाचे कार्यावळीक मंत्री गोविंद आशिल्लो. पंचामृतान हिमालया पिंक सॉल्ट, फॉर्टिफायड चिकी आटा, जॅगरी पावडर, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट, खोबरेल, एक्स्ट्रा लाँग बासमती रायस, सनफ्लावर तेल हे प्रॉडक्ट लॉन्च केल्यात. आनीकय कांय प्रॉडक्ट नव्यान लॉन्च केल्यात. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड हांचे ह्या नव्या 9 प्रॉडक्ट्साचें लॉन्चिंग आसा. आनी तातूंतले पयलो जर प्रॉडक्ट जर कितें जर आसा जाल्यार पंचामृता चक्की आटा, त्याच बरोबर जॅगरी पावडर आणि हिमालयन पिंक सॉल्टाचे बरोबर बाकीचे 6 प्रॉडक्ट आसात. त्या बद्दल हांव जंबो होस्मानी जे डिरेक्टर जे आसात पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड तांचे खूब मना पासून अभिनंदन करता आणि तांच्या मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता आसतनाच खेळ मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच फूड आणि हेल्थ त्याच बरोबर खेळ हे खूब अत्यंत महत्वाचे जावन आसा.
आनी अशा वेळाचेर क्वॉलिटी ऑफ प्रॉडक्ट ज्या वेळाचेर मेळटा त्या वेळाचेर क्वॉन्टिटी चड कन्ज्यूम करनासतना कमी सुद्दां जर केली जाल्यार इट गिव्स अस अ बूस्ट. आनी एक पंचामृताचें ज्या वेळाचेर हल्ली एक 8-10 दिसां पयलीं एका जेवणाच्या निमित्तान गेल्लो तेन्ना एका भायल्या मनशाची एक प्रतिक्रिया आसा की पंचामृता आपूण खूब हो जो ब्रँड जो आसा तो गेली कित्येक वर्सां वापरता. Collaborated today with Panchamrita to promote these products. So this is not basically a promotion of a brand, but this is a promotion of a product that we are doing, a product that is useful for people. And on this platform also we would like to appeal to other food products to also come and join this fortification initiative, so that we ensure जे आमच्या मार्केटान प्रोडक्ट मेळटा ते सगळे fortified product जावचे. जो सिविल सर्विस में देता है पर्टिकुलरली रेशन कार्ड होल्डर्स को देता है. जो बाकी मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स है वो हमारे जैसे ब्रांड्स हैं. और सिविल सर्विस में जो आता है 3 एडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स है. हमारा जो राइस है दैट इज विद 9 एडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स. पर्टिकुलरली उसमें इंक्लूडिंग B12 आता है, 5 B विटामिन्स, विटामिन ए, आयरन, जिंक एंड फोलिक एसिड. सो 9 विटामिन्स एंड मिनरल्स का इट्स fortified. And the cost of fortification is very less, but the effort what we are putting is more. So many other people are not interested in doing that, but looking at the society and giving back to the society. तो हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं वापस, in that concept our company has taken this initiative. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.